कोरगावात येवपी मेगा प्रकल्पा खातीर बेकायदेशीर तरेन दोंगर कापणी आनी झाडां कापप सुरू आसा. सुमार 2000 मायज झाडां कापल्यात. हाका पंचायत सचिवाचो पुराय तेंको आसा. सचिवाची बदली करची तशेंच दिल्ली परवानगी रद्द करची वा उपोशणाक बसतले म्हण थळाव्यांची शिटकावणी. लाटंबारसे जाल्ल्या ग्रामसभेत पंचायत सचिव कामां सारकी करिना देखून सरकारा कडेन हे विशीं उपाय काडपा विशीं मागणी करतले असो निर्णय जालो. सचिव फकत अर्दो दिसूच काम करता तशेंच कारणां बगर लोकांची कामां आडावन दवरता असो सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी आरोप केला. सो आमच्या ग्रामस्था कडल्यान म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो की कारण अशें तांकां डिफिकल्टीज जाताले. अर्जंट जर कितें आसा जाल्यार हो मेळना जाय. स्टाफाक विचारल्यार स्टाफ म्हणटाली खबर ना म्हणटाली, खंय तरी गेला म्हणटाली, व्हिडिओन गेला आनी खंय गेला, एकदां अशें बीन सांगताली. बट तो ते आमी कन्फर्म करून पळयलें जाल्यार तो त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान नासतालो. हेतूर खंय तरी तो आपल्या तेजेर कोणाचो तरी हात आसा, तेजो तो पावरीचो मिसयूज करता आनी इतलें म्हणटा की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. केळशी ग्रामसभेत वेळसाव ते केळशी जावपी हायवेक विरोध करपाचो थाराव जालो. हो हायवे थळाव्यांच्या फायद्याक न्हय जाल्यार कोळशाची येरादारी करपाक मजत जावची म्हण बांदता असो थळाव्यांचो दावो. वेलसाव जंक्शन टू हॉटेल लीला जंक्शनाचो तो नॅशनल हायवे येता NH-17B म्हणून ताचेर आनी तितलेंच थंय हायवे येता थिंगसून आनी वेलसाव जंक्शन टू लीला जंक्शन आनी मदें हूंय रिवर सालांत जेटी येताय. सो म्हाका भंय लागलो की हे हायवे आसून तांकां लिंकींग रोडूय आसपाक शकता. ते बसत हांवें म्हणलें आमकां हायवेय नाका त्यो रिवर सालांत जेटीय नाका. सुरावले जाल्ल्या ग्रामसभेत फाटल्या ग्रामसभेचे मिनीट वाचिनासतनाच आयतारची ग्रामसभा जाल्या असो कांय थळाव्यांनी आरोप केलो. जाल्यार आमी सदांच पंचायत राज एक्टा प्रमाण ग्रामसभा घेतात म्हण पंचायत वांगडी सांगतात. They did not allow anything because our point was that the old last Gram Sabha, urgent Gram Sabha, so whatever minutes that were written were not discussed. But today also they said it was discussed, but the majority what they brought in was bulldoze their way. As per the law, Gram Sabha Panchayat Raj Act प्रमाणे घेता है. Only development proposal, any complaint should be in the right forum, not in the Gram Sabha. आमगे डेव्हलपमेंट प्रपोजल आणि जी एलिगेशन घाताय ते कितें ट्रेड लायसन्स दिली ती एज पर द लॉ पंचायत बॉडी मिटिंगाचेर एप्रूव जाली आणि आता आमगे ग्रामसभा सारकी स्मूथ जाली. बजेट पास केला. पर्रा ग्रामसभेत शेत जमनीचेर लँड फिलिंग, कोयराचो प्रश्न, दर एका वॉर्डात CCTV घालप आणि बजेटा विशीं चर्चा जाली. जो जावन आसा तो आमचो गांवच्या लोकांचो जागो आनी प्रायमरीली युज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसीस. तर कोणे जरी तर पयली कोमनीदाद जाग्यांनी घरां बांदला वा कितें कमर्शियल एक्टिविटीज करता, कोमनीदाद हॅज टू लूक इन टू दीस अँड दे हॅव टू इन्श्योर दॅट लिगल प्रोसेस इज टेकन. सेक्युरिटी इन्क्रीज करपाक आनी इम्प्रूव करपाक गांवांनी जरी तर आमी सेक्युरिटी इम्प्रूव करतले आनी लोक शिटूक जरी तर आसतले जाल्यार हूंय ना हूंय सेक्युरिटी कॅमेराज, CCTV कॅमेराज एंट्री आणि एक्झिट पॉइंट ऑफ ईच अँड एव्हरी वॉर्ड घालपाची गरजूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.